क्रिस्त ते मोकाळ बाबा बहिणीनो, तुझो राग साड, क्रोध पयस कर, उसाबळ जाय नका, फकत वायट करूंक पावतलय. कित्याक कोट्या मनशाचो नाश जातलो, पण सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवरतल्यांक त्या देशाचे वारसदार जातले. कीर्तन 30:7, वाक्य 8 आणि 9. आमचो राग आमी साडूंक जाय, आमचो क्रोध आमी पयस करूंक जाय, आनी आमी केन्नाय उसावळ जावंक नजो. आनी वायटाक वा रागाक आमी बली जाल्यार आमी वायट करूंक पावतल्यो आनी आमचो नाश जातलो. जर तर सर्वेस्पराक आमी भिवून चलता तर, सर्वेस्पराक आमी विश्वासान आमी चलता तर खंडिसावन देव आमकां वारसदार करतलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळचो संदेश जावन आसा, रागा विशीं राग नाका. सेनेका नांवाच्या तत्वशास्त्रान दी इरा त्या बुकांत रागा विशीं भोव अपुर्बायेन विवरण करता. राग चुकोवचो कसो, हाताळूंक सूचना कसली म्हणून त्या पुस्तकांत आमकां भोव अपुर्बायेन तो विवरण दिता. रागिश्ट व्यक्ती एक पिसो व्यक्ती म्हणटा सेनेका व तत्वज्ञानी. हे वरवीं आपल्या राजा वयर नियाळूंक, आपल्या राजा व चलोवंक मस्त कश्ट मारतात. राग आसा जाल्यार आपल्या राजाचे वयर अधिकार चलोवंक कश्ट जातात. आनी तशेंच राग सैमीक वा स्वाकुशेचो आनी सबलतावन सुकन वायट राग थांबोवंक भुरग्यांक तशें व्हडांक शिकोवचें कशें म्हणून भोव अपुर्बायेन त्या पुस्तकांत विवरण दिलां. ग्रीक तत्वज्ञानी अरिस्टॉटल रागा विशीं भोव अपुर्बायेन उलोवन अशें म्हणटा, तो कठीण पूण कांय वेळार गरजेचो अशें म्हणटा. कोणेय रागान बरयत, पूण सारके व्यक्ती लागीं सारक्या प्रमाणार, सारक्या वेळार, सारक्या कारणा खातीर, सारक्या रितीर रागार जावचें सुलाभ न्हय. खंयच्या वेळार मनीस रागार पेटता. रागार जावचें एक वायट जावन आसा. रागार जावचें एक सैतानाची कीड जावन आसा. जर तर सैतान आमचे थंय आसा तर थंयसर राग, क्रोध आनी इन तरां जायते रक्तमांसाक समजल्ली जायत्यो संगत्यो थंयसर पळोवंक मेळटात. राग आसा जाल्यार तो सैतानाच्या मोठी भितर आसा म्हणून अर्थ. तशेंच सॉक्रेटीस रागा विशांत भोव अपुर्बायेन उल्लेख करता. हांव सत उलयतां आनी तर म्हजेर रागार जाय नाका, रागार जावन पिसो जाय नाका. सत उलयता आसतना सत कोडू जावन आसा, आनी सत कोडू जाता आसतना ताका राग येता आनी तें सोंसूंक जायना. त्या देखून रागार जाता आसतना तूं पिसो जाय नाका म्हणून सॉक्रेटीस भोव अपुर्बायेन सांगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर तत्वज्ञानींनी रागा विशांत उलयलां तर तशेंच विज्ञानींनी भोव अपुर्बायेन रागाच्या विशांत उल्लेख केला. चार्ल्स डार्विन वायल्डार आसल्यांनी
म्हण जाते की राग येता म्हणून भोव अपुरबायेन तांणी उल्लेख केला. तांकां राग येता आनी राग येता आसतना ती झुजोवंक तयार रावतात वा धांवोंक ती तयार रावतात. तशेंच मनशा जिवितांत तशेंच विज्ञाना प्रमाणे आमी पळोवचें तर मनशाक राग येता. राग येता आसतना झुजोवंक मुखार सरता वा कितें करता फाटीं सरता वा तेंतान धांवता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां राग येता आसतना आमी कितें करता? आमी वायटाक आमी बाली जाता. सैतानाची भुरगीं आमी जाता. आमची मोतीची भलायकी बिगडटा आनी आमच्या मोतींत कसल्यो कसल्यो आलोचन्यो आमकां येतात. त्या देखून मोगाच्यानो मानसशास्त्रीनी रागा विशयांत भोव अपुरबायेन उल्लेख केला. अशीर घुसपटलेल्या चिंताप मनशांत राग हाडूंक शकता. जर तर मनीस अशीर आसा तर, अशीर मनोभाव ताचे थंय आसा तर, वा दुबाव आसा तर, घुसपटला तर, वा आकांतान भरला तर खंडी सावन ताका राग येता. आल्बर्ट एलिस नांवाच्या मानसशास्त्री सांगला, मनशाचे दबाव पडटना ताका जाप म्हणले परी बोकना भरून येतना जाकोवचें वर्तन राग म्हळ्यार अर्थार गळटा. खरें म्हळ्यार राग कोणाचो समस्या म्हणून सांगूंक जायना, तें लेखूंक फावना. पूण थोड्या हें वर्तन लांब काळाक उरता आनी हें वायटाक बली जाता आनी मोतीची भलायकी बिगडटा. मोतीच्या भलायके वरवीं मनीस मनशाचें सगळें जिवीतच विबाडटा. त्या देखून भोव अपुरबाय सांगता, राग मोतीच्या भलायकेच्या जायत्या परिस्थितीचो वा पावंडाचो वांटो जायत राग जराल रितीन सगळ्या तें आसता. तरी थोडे लागीं त्या व्यक्तित्वाच्या विशयांत आमकां भोव अपुरबाय सांगता, ताचें व्यक्तित्वच वंगोस्तोळ करता, ताचें व्यक्तित्वच फाड करता. आपणाक राग येयलो, आपणाक राग सोसूंक जायना म्हणून तें सांगचें सोंपें न्ही. राग सगळ्यांक येता, पूण तो रागांत सोंसणीकाय आसूंक जाय. सोंसणीकाय गरजेची जावन आसा. जर तर सोंसणीकाय आसा तर आमी रागांतावन पयस उरयेत. आनी जर तर राग आसा तर आमी पिशी आमी जाता. क्रोधाक आमी बली जाता. सैतानाची भुरगीं आमी सांगचें म्हणून सांगचें सवालच ना. मनीस कित्याक रागार भरता? आमी कित्याक रागार आमी भरता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? ह्या सवालाक स्पश्ट जाप आमकां मेळना. सामाजीक रितीन आमी पळोवचें तर आपल्या मोगाच्यांक अपमान करता आसतना वा आपल्या मोगाच्या मनशांक कितेंय सांगता आसतना तांचे वयर आमी रागार पेट्टा. पूण ह्या रागाक आमकां परिहार सोदूंक साध्य ना. पूण सोंसणीकाय आसा तर राग तो पयस जाता. थोडे फावटी आमकां अपमान करता आसतना आमकां राग येता आनी तसलें वर्तन आमी दाखयता. आमचे शिकपाचेर आमी पळयता भलायकी शेतांत रागाक वखद नात. पूण सेनेकान सांगचे प्रमाणेच रागाकच वेळ भोव वर्तें वखद जावन आसा. राग जावंक सवकास मात्र न्ही. रागिश्ट व्यक्तीक जाप दिवंक सवकास जावचें तितलेंच गरजेचें जावन आसा. मोगाळ
बाबांनो आनी भयणींनो, बायबल रागा विशांत कितें सांगता? जायते जागृतकाय दिता बायबल आमकां रागा विशांत. आमी रागांत आसतना कितें आमी करूंक जाय म्हणून भोव आपुरबायेन बायबल आमकां शिकोवन दिता. आमचो देव काकूळदार जावन आसा. आमचो देव बक्षणेचो दातार जावन आसा आनी आमचे वयर तो काकूळ दाखयता. रागान भरलेलो न्ही, सुस्तीकायन भरलेलो देव जावन आसा. जेजू आपल्या लोकां ते काकूळ दाखयता आनी जेजू रागा विशीं वापुरबाय सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 22:5 22-25 म्हणसर जो कोण आपल्या भावाचेर रागा रावता ताका नीती सभे हुजीर हाडिजे, ताका नीती सभे हुजीर हाडिजे. अशें म्हणटना रागार जावचे कितलें वायट म्हणून दाखयता. जर तर तूं तुज्या भावा संगी रागार आसाय तर तूं वेदीचेर खाणीक पेटोवच्या पयलें भावा कडेन राजी जा आनी उपरांत येवन तुजी खाणीक तूं पेटय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्या 25. जर तर आमी आमच्या भाव भयणीचे रागार आसा तर आमी पयलें आमी बक्षणे आमी मागूंक जाय आनी उपरांत आमी येवंक सॅक्रिफीस आमी पेटोवंक जाय. जेजूक आमचे सॅक्रिफीस नाका, ताका जाय दया. म्हाका नाका बलिदान तुजें, म्हाका जाय तुजी दया. हांव ह्या संवसाराक आयला काकूळ दिवंक वा बक्षणे दिवंक, सुस्तीकाय दिवंक ह्या संवसाराक आयला म्हणटा. त्या देखून रागाचे वयर जैत व्हरूंक 3 शिकून गरजेचे जावन आसात. मोग, सुस्तीकाय आनी तशेंच बक्षणे हें ह्या शिकोवणेंत आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 26 अशें बरयता. रागान तुमकां पातकांक वडचें नाका. तुमचो सगळो दीस रागार रावचें न्ही. रागाचें मूळ रक्ता मासांदस म्हणून तो गलातकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां कळयता. गलातकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां पळयता. अध्याय 5 वाक्या 19-21 म्हणसर चड संगत्यो रक्ता मासांतावन उपजतात. ती कृत्यां स्पश्ट वळखूंक येतात. व्याभिचार, निस्कळपण, अनिस्कळपण, पोसडेपण, बोंब्या पुजा, माटमंत्रां, दुस्मानखाई, जखणी, मोसोरो, राग, स्वार्थ, मनाभेद आनी आपलेसपण आनी पेल्यांचो पडसड, बेबदेपण, पानोसाव आनी असले सकड हांचे विशांत हांवें सत्रे सांगच्या पयलीं असले करतात. देवाचें राज जोडचे तुमी नात. रक्त संबंध जाल्ले जर तर आमी करता तर खंडी जावन आमी रागार आमी समकोन आसा म्हणून सांगीत. कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत राग पयन करूंक भूतपाळ सांगता, पयस करूंक आमकां सांगता. राग करूंक सवकास जायचे म्हणून सांत जाकोब आपल्या पत्रांत तो उलो दिता. अध्याय 1 19-29 म्हणसर इतलें तुमी जाणा जाय जे सांत जाकोब म्हणटा. हर एक मनशान जाणा जाय जे आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास. राग करूंक सवकास. कित्याक मनशाचो राग सवकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. म्हणयाचो ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 अशें म्हणटा. एक विसो आपल्या काळजांत आसा, तितलो राग एकच फावटी भायर घालता, पूण शानो धरवड करिना. पुढारांक सांबाळटा.
आणि एकलो मनीस तुमच्या काळजात असा तो जावन आसा सैतान. आणि तो सैतान राग हाडूंक प्रयत्न करता. एकच पोटी राग हाडूंक वयत करता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सिराकोचो ग्रंथ अध्याय 27 ವಾಕ್ಯ 30 अध्याय 28 आणि वाक्य 7. रागाच्या आणि तसेच क्रोधाच्या विषयात बहु अपूर्वपणे उल्लेख करता. राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नसत्यो तरी फातकी तांकां वेग मारता. कच्याक रागाक आणि तशेंच क्रोधाक वेग मारता. सर्वेस्पर बारीक पळोवन घेतल्यांचेर बारीक पळोवन घेतलो, कित्याक ताच्या पातकाची लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. तूं मागणें करताय तो व्हड तुजो अन्याय बक्षतलो आनी तुका बक्षण मेळटलें. एक मनीस दुस्मन असोन राग धरून आसत जाल्यार ताच्यान सरस्पर काकूट कशें मागूंक जायत. जर तर दुस्मनचो राग धरून ताणें मागणें केल्यार कशें देव मागणें आयकतलो म्हणून तो भोव अपूर्व दाखयता. तशेंच तो म्हणटा आपल्या सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या पातकांक बक्षणे मेळत की. ताका बक्षणे मेळत गे, देव ताका बक्षणे दीत गे. आनी वो अपूर्व 17 दिता. सिराक निमाण वस्तू सोपतास तर दुस्मान काय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हणून उपदास दवर आनी ही आज्ञा पाळ. दुस्मान काय सोड. आज्ञाचो उपदास तर तुज्या पेल्याचो रागार जायनाका. महोन्नताच्या सल्ल्याचो उपदास कर आनी अपराधाची परवा करिनाका. झगडी थावन पयस राव आनी तुज्या पातका विने जाली, कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजयता. पातकी इश्टगाट तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. जितलो जड चडव तितलो चड बापाक उजो. जितलो चड हट तितली निबर जगणी. जितली चड एका मनशाची सकत तितली कठीण तसो राग. जितली चड ताची ग्रेस्तकाय तितलो चड तसो क्रोध. आवची केल्ली लढाय उजो पेटयता. अचानक सुरू केल्लो वाद विवाद रक्तपाताक पावयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची दुस्मानकाय आमी सांडोवंक जाय. आनी दुस्मानकाय सांडल्यार कधी जावन आमी बरी मनशां जावंक आमी शकता. एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 32 वळी म्हणसर आमकां आयकूंक मेळटा. दुस्मानकाय, राग, क्रोध तुमी सांडा. हंकारे उलोवणे, निश्टुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळी तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळ्यान, मोवळ्यान, कणवळ्यान चला. क्रिस्त ते देवान तुमकां बक्षल्यांत तेच परी तुमी उदारमणाची व्यक्ती जावन तुमी जिया. एकामेकाक तुमी पक्षीय म्हणून पावल एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांत भोव अपूर्वपणान सांगता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कधीच जावन आमी दुस्मानकाय आमी पयस करूंक जाय. राग 7 महापातकांपैकी एक पवित्र सभा, एक म्हणून संगीत डेटली सिन म्हणून सांगायचे. जीवेशी मारे नाका म्हण उपादेश उगदासाचे वरवीं मरणाक पावयता. तो राग आनी तिसरे राग जावन आसा मोगाळ भावना आनी भयणीनो. जर तर आमी रागान एकल्याक जीवेशी मारता तो उतरान वा करण्यान खंडी जावन तो ती पातकां बोगसूंक साथ दिना. आमी वायट करूंक नजो.
आमी माया मोगान आमी जियोंक जाय. माया मोगाचें विधान आमी पाळूंक जाय. पवित्र सभेची दोतोरलो CCC अध्याय 2302 अशें म्हणटा, तुमची काळजां नितळ करा. सुवार्थ जी म्हणून आपोण दिल्लो पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, कलतेपण आमकां एकवटायता पूण राग आमकां पयस वचचें करता. रागा वरवीं आज जायते बाबाव एकामेका उलोवणें सोडूंक पावल्यात. लोकांन रागान भरतात पूण उपरांत थंड जाता तेन्ना चिकजे इश्टागत रागाचे म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता. रागार भरलेले वरवीं आमी देवाक तावन आमी पयस वेता. त्या देखून मोगाचें आमी रागा तावन आमी पयस उरोंक जाय. रागा तावन आमी पयस उरोंक जाय. सिराकचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 22 तावन 30 म्हणसर आमी आयकताव. नसता क्रोधाचें समर्थन करूंक जायना. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. सुस्तीक मनीस पावो तो वेळ येसर सगळें सुस्ता, पूण शेवटाक ताका संतोष मेळटा. पावो तो वेळ येस म्हणसर तो आपली उतरां फाटीं दवरता आनी जायत्यांचे वोंट ताचे जाणवायची वाखाणी करता. जाणवायच्या भंडारांत बुदवंत सांगण्यो आसात, पूण पातकांत भक्तिकाचो कांटोळो दिसता. तूं जाणवाय आशेताय जाल्यार उपवादेश सांबाळ. सरस्पर तुका जाणवाय दितलो, कित्याक सरस्पराची जाणवाय आनी शिकोवन विश्वासेपण कलतेपण देवाक मानवता. सर्वेस्पराच्या बिराती विरोध तूं रावनाका. कपटी काळजान ताचेशी वचनाका. तुकाच तूं उबारी नाका, ना तर तूं पडटलोय आनी आत्मान भोगतलोय. कित्याक देवच तुजें गूट प्रकट करतलो आनी सगळ्यांक सगळो तुजो बहिष्कार करतलो. सर्वेस्पराच्या बिरातीन तूं चलोंक जाय. सर्वेस्पराच्या बिरातीन तूं चलताय तर तुका कुरपेचो शिवोरू तुका मेळटलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची काळजां मनां समाधानान संतोषान वा कृपेन बरोवंक आमी मागया. आमचें काळीज सुस्तीकायेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. सदांच रागा विशीं राग जावचें नाका. बगार आमचें तें मोग माया मोग वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन.